नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोकळकार तुमच्या मुखार घेवन येता हे सगळे गोंयचे खबऱ्यांनी आज जर गोंयांत सगळ्याकाय जर एक गजाल सद्या चर्चेक आसा ती म्हणजे आमचे जे धनगर भाव आसात तांकां एसटी दर्जो मेळचो म्हणून जो प्रयत्न जातालो तातूंत खंय तरी आडखळी येतात अशें एक वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. आनीक हें वातावरण खरें काय फट हे हाजेर क्लॅरिफिकेशन घेवपाक आमी त्याच समाजाचे एक नेते आनी गोंयचे आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हांकां पयल्यात बाबू येवपाक तुका बाबू ताजे परस तुका तुका परबीं कारण तूं तुमचे गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळाचे हाजेर चवथेदा अध्यक्ष म्हणून भितर जालो. खरें म्हणटा चवथ्या दिसा पांचवें जालें एक तुमकां तें कोविडाक लागून तुका एक कंडिशन दवरलें सो ताका लागून तुका सगळ्यां पयलीं परबीं. आनीक एक म्हाका सांग की सद्या आतां थोडी न्यूज आसा की गोंयच्या धनगरांक जो एसटीचो दर्जो मेळचो हाजे खातीर जो आमचे रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया कडेन RTI कडेन जो अर्ज केल्लो तो भायर मारला तरेची एक न्यूज आसा. ही न्यूज खरी काय फटवेत हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिला पूण आतां सगळे आमचे प्रेक्षकांक डायरेक्ट कळणी म्हणून ताका लागून पळयता तशें भायर मारला अशातलें कांय ना. कितें जाता जेन्ना 2 मिनटां फाटले कळपाक मेळ्ळें की हे कितें खंय पावलां तें. आतां ही सुरवातीक आमचो तुमकां खबर आसतली घाकूबेर म्हणून सुरवात जाली पूर्वी वेळ धनगर 98 साकून तें आंदोलन अशें केल्लें आमी तीव्र केल्लें तूं आशिल्लो लक्ष्मण कवळेकर आशिल्लो सगळे आशिल्ले आनी बाकीचे बांदव गांवचो गांवकार आसलो हातून गांवकार आसतलो दुर्गादास गांवकार आसतलो बाबू कुंपळकर आसतलो गोविंद शिरोडकर आसतलो. तेन्ना हांव तुमचे कितें तरी सभेक हांवूय हजर आशिल्लो आनी ते कवर पसून केलें आनी तेन्ना आमी आख्खे गोंयभर चळवळ केल्ली घाकूबेर मुवमेंटाची. आनी 5 वर्सां मुवमेंट जाले उपरांत 2003 चारांतल्या 3 समाजाक एसटी स्टेटस मेळ्ळो. गावडा कुणबी वेळीवर धनगर त्यातले गावडा कुणबी वेळी 3 समाज इनपूट जाले. 2003 ध उरले धनगर उरले. तेन्ना म्हाका कितें तरी अशी क्वेरीज कितें काडली आनी ती ध उरले रिजेक्ट केला क्वेरीज काडून ताका आनी म्हायती जाय आशिल्ली धनगरा बद्दल पूण ते उरले. तेजे उपरांत गेली 21 वर्सां धनगर समाज स्ट्रगल करीत आसा. ताका लागून जेन्ना ताका सगळी गव्हर्मेंट येयली जे गव्हर्मेंट जितली येयलात जावं ती मागीर स्टेटीची गव्हर्मेंट आसतली सेंट्रलची गव्हर्मेंट आसतली हांगा जो समाज कल्याण खातो मंत्री आसतलो किंवा मुख्यमंत्री आसतलो ताका प्रत्येक सरकाराच्या म्हणजे सरकारान म्हणजे आमी तांकां फाटल्यान लागून म्हणटा अशें दिल्ली वचून फॉलोअप करप अशें केल्लें. आनी सगळ्यांनी आपल्या परीनी असो सपोर्टूय केलो कोणी सपोज केलो असो ना. म्हणटकीर पयलीं गजेंद्र उसगांवकर यांचे पयलीं त्यांनी अहवाल तयार केलो थंय क्वेरीज काडल्यो. तेजे नंतर मागीर 6 मेंबराची कमिटी काडली आमचे राणे साहेब आसतना 2005 ते 5 ते 7 दरम्यान. तितूंत 6 मेंबर म्हणल्यार तितूंत एक बेनवीर गोम्स डॉक्टर हेच्या अध्यक्ष खाला डॉक्टर आमचे GMCचे डॉक्टर आमचे युनिव्हर्सिटीचे नंदकुमार कामत आसतले. मागीर डॉक्टर आमचो पांडुरंग कुंकळकर आसतले. मागीर सगळे अशें जयंती नायक आसतली अशें अनेक सगळ्यांक घेवन ती एक कमिटी काडली आनी डॉक्टर सोमे तेजेर आसले. ती त्या कमिटीन अहवाल दिलो बऱ्यापैकी म्हणजे नंदकुमार कामत आनी डॉक्टर वेंकटा गोम्स बऱ्यापैकी जाल्लो. पूण थंय कितें थोडेशे क्वेरीज काडप जाल्यो परत येयलो. तेजे उपरांत आमकां अशें भितरल्यान हें कळ्ळें की खंय तरी एका एन्थ्रोपॉलॉजिकल टच ह्या रिपोर्टाक जाय पडटा. तेजे खातीर आमी तेजे कडेन थोडी हें केलें की RTI कडच्यान जाणून घेतलें की तेन्ना प्रत्येक फावटी आमी रिपोर्ट धाडटात म्हणजे अहवाल धाडटात तुमी कितें ना कितें क्वेरीज काडटा आनी परत धाडटा जाल्यार आनी तुमी तेन्ना आमी ताका हांगा आपोवप म्हणजे RTIचे केन्ना मिटींग घेतली आमी राणे साहेब आसतना थंय मिटींग घेतली. त्या टायमाचे RTIचे मिनिस्टर होम मिनिस्टर शिवराज पाटील तेन्ना होम मिनिस्टर आसले तेजेर मिटींग घेतली. आनी तातूंतल्यान एक अशें थारलें की RTIचो कोण तरी ऑफिसर येवन हांगा पाहणी करून प्रत्यक्षात तेन्ना RTIचो ऑफिसर येयलो जॉयंट डायरेक्टर जो येयलो शाह म्हणून तेणी एक 2-3 दीस रावन सगळी पाहणी केली. आनी तो म्हणलो की जर केस आसा ती फीट आसा इनपूट जावपाक जाय एकदम फीट आसा. फीट आसा तर पूण तुमी तसो अहवाल तो बरोवपाक जाय केस फीट आहा खरी पूण ते अहवाल तसो आसपाक जाय. ताका
तर त्यांचे कसं आम्ही एक हे घेतलं की कोण असो एक्सपर्ट असा त्याच्याकडे बोलून घेतले आम्ही तेच तो फ्रीडा म्हणतात ते म्हणले की धारवाड युनिव्हर्सिटीतले जे प्रोफेसर असतात ते एक्सपर्ट असतात डॉक्टर हुसेन डॉक्टर विठ्ठल मडिया त्यांची टीम ती मागीर आम्ही सरकारा कडेन हे करून तांकां हायर केले म्हणजे गव्हर्मेंटान अपॉइंट केली ती कमिटी ऑफिशियली पयलीं ती आसली पयलीं जशें आमी ताजे उपरांत हांकां हायर केले म्हणजे अपॉइंट केली तेमी मागीर कमीत कमी 7-8 म्हयने लागून हांगा रावन तेजी टीम तेमी एक 500 पानांचो अहवाल तयार केलो तोय दिलो तो दिले उपरांत सुद्दां परत कितें बारीकशी तुटी काडल्यो बारीक काडल्यो परत हाडल्यो बारीक बारीक व्हडलीशी काडली तेजे उपरांत आमचे पर्रीकर साहेब आसतना म्हणजे 2012 तेजे उपरांत आमी 2005 ते 7 राणे साहेब जाले 7 ते 12 पर्यंत दिगंबर कामा सरकार तेन्ना आमी अहवाल परत केलो 2-3 फावटी रिप्लाय दिली रिप्लाय परत दिली परत गेले हें चालू आसून जालें 2012 मागीर आमचे भाजप सरकार येयलें तेन्ना त्याच कंटिन्यू मागीर पर्रीकर साहेबांनी ते आमचे चालू दवरले फुडें आनी तेणी श्वेत पत्रिका काडली व्हायट पेपर हावजाक सबमीट केलो की धनगर समाजाचे रांदले जाल्लो आनी तांकां जेन्युइन कम्युनिटी हांकां मेळपाकूच जाय एसटी स्टेटस मेळपाक जाय अशे पद्दतीन सरकाराच्या वतीनी सरकारच मानून घेता हावज मानून घेता की तांकां म्हणजे मेळपाक जाय अशे पद्दतीन हावजाक श्वेत पत्रिका नेमके खंयच्या मुद्द्याचेर तुमकां जालें तेजे उपरांत मागीर कितें जालें तें जाले उपरांत त्या दवरून सुद्दां परतय क्वेरीज काडप जाली आनी परत क्वेरीज काडली आनी क्वेरीचे मग लास्टाक 2-3 क्वेरीज बाकी हे येयल्यो तातूंत एक क्वेरीज आसली तांकां म्हणजे प्रत्येक फावटी क्वेरीज काडली आमची अशी तेजी व्हडलीशी क्वेरीज आसा ल्हान ल्हान क्वेरीज काडप तुमी तुमचे आनी कितें आहा तें म्हणप जे आमी क्वेरी म्हळ्यार कशें जे तुमी आज पर्यंत दिलाचेर आमी समाधानी ना आनी कितें आहा तुमचो तुमी हे आहा तुमी धाडा आनी त्या पद्दतीन जे जे कितें आमचे डॉक्युमेंट आसा जे सगळे हे काडून आमी धाडप जाय आनी तेजी तशी रिप्लाय घेवप जाय मागीर 2019 हांव भाजपा भितर सामको लागून दवरलो आनी तेन्ना आनी 4-5 फावटी मुख्यमंत्र्याक घेवन गेले आमी मागीर आमी मुख्यमंत्र्याक घेवन आमी आतांचे जो RJ मिनिस्टर म्हळ्यार होम मिनिस्टर अमित शाह मेळ्ळे तेन्ना मेळून सगळे सविस्तर चर्चा केली प्रत्येक फावटी म्हळ्यार आज पर्यंत म्हळ्यार आमी रिपोर्ट धाडीत आसा ते कितें ना कितें काडटा येता पळोवन तें चालू आसा आनी तांकां एक्झॅक्ट कितें जाय तें म्हळ्यार आमकां खबर ना म्हणजे कशे पद्दतीन जावप की ह्यो अन्याय जाल्लो धनगर समाजाचे असो सगळो आमचो आतांचे होम मिनिस्टर आसा आतां तेच आसा न्ही तांकां आमी तेन्ना पटोवन दिले पुलिसांक त्या टायमार तेमी RJ खूद आपूण हाडलो RJ आसा तो ताका आपूण घेतिल्लो आनी सगळी टीम घेवन आमी बसले तेणी ताका हें सगळें स्ट्रक्चर म्हणजे दिलें की तुमी कितें आसा म्हणटा कितें आहा तें पळयात आनी जावं त्यांची टीम आयिल्ली आमची एक्सपर्ट टीम येयल्ली आमचो CS गेलो बरोबर मुख्यमंत्री जालोच चीफ सेक्रेटरी आहलो अग्रवाल म्हणून आमी अपॉइंट केलो तो आसलो आनी आमचे टीमीचे सगळे एक्सपर्ट आसले ते आसले पण त्यांनी त्याच्यावर म्हणलें की होम मिनिस्टर म्हणलें की तेंचे टिमान तुमी बसा आनी कितें जाय तें पळया आनी त्या पद्दतीन आमचें उलोवप जालें मागीर आमकां 2 दीस आमी परत दिल्ली रावले आनी अखेर साहेबनी खरीच फर्स्ट टायम अशी मिटींग जाली की RJच्या ऑप्शन म्हाका मिटींग चॅर करपाक संदी मेळ्ळी RJच्या ऑप्शन हांवें चॅर केली आनी आमचे 4 जाण एक्सपर्ट चीफ सेक्रेटरी अग्रवाल डायरेक्टर आनी आमचो डॉक्टर जोरी म्हणून आनी तेंचे RJ आनी तेंचो ते डेप्युटी डायरेक्टर आनी बाकी सगळे 4 जाणांची त्या 4 जाण हे 4 जाण अशे पद्दतीन मिटींग चॅर हांवेंच केली आनी तेन्ना आमी अशें म्हणलें की तुमी आज पर्यंत इतले 2013 साकून जे जे कितें आमी तुमी मागता आमी दीत आसा आनी आतां तुमी ते प्रत्येक फावटी तुमी कितें ना कितें काडटा आनी परत धाडटा तुमकां एक्झॅक्ट कितें जाय तें तुमी सांगा जी आमची टीम आसा तुमकां जर दिवपाक ती सक्षम जाली ना दिवपाक ती कॅपेबल नसत आमकां नाका तुमी जे क्वेश्चन करतात जे तुमकां कितें जाय तें तुमी आमचे टिमीचेर मागा ही टीम तयार करतले तर तुमी जर तुमच्या रिप्लाय आमचे कडेन रिप्लाय ना तुमच्या प्रश्नाचे जर आमकां दिनाका तुमी जो पर्यंत समाधान जायसर तुमी विचारा अशे पद्दतीन चर्चा जाली आनी खरीच बरी चर्चा जाली आनी तेणी सगळे तेंच्या जे कितें विचारलेले निवारण आमी केलें आमी तुमी निवारण केलें तेजे उपरांत जालें मागीर थोडोसो काळ गेलो कित्याक मागीर कोवीड चालू जालो कोविडाक लागून एक वरां 1.5 वरां गॅप पडले आनी तेजे उपरांत शेवटची तेजी कॅरी कशी येयली शेवटची बाकी सगळें निवारण जालें शेवटची येयली की तुमी गोंयांत अजून धनगर आसा आनी तुमचो आवाज जो येता हांगा तो गवळी धनगर येता आतां हांव लास्ट मुद्द्यार येता सांगितलें फाटले बॅकग्रावंड सांगलें
तर तुम्ही गवळी धनगर म्हणून तुम्ही आता हांगा मारता आणि तुम्ही तर गोंया रेकॉर्डाचेर आसा धनगर म्हणजे तुमचे नोटिफिकेशन आमी तेन्ना म्हणलें की धनगर आमी धनगर पूण आमकां गवळी म्हणप जाता धनगरच आमी म्हणजे काही लोक गवळी आडनांव उलयता कोण धनगर उलयता कोण वेगवेगळे संदेश उलयता पूण आमी धनगरच पूण आमी त्या उतरान त्या नांवांनी आमकां घेता म्हणजे की त्या गवळी धनगर म्हणटा आमी तेन्ना तशें जर आसत जाल्यार तुमी समाज कल्याण खात्या भितर ते चेंजीस करून तुमी त्या नोटिफिकेशन लोकांक धाडपा जाय अशे पद्दतीन लास्ट वेळेची पूण ह्या हेजे खातीर आमी ऑलरेडी हावजाचें डिसिजन घेतलें हावजाचें डिसिजन घेतलें कॅबिनेट डिसिजन घेतलें फक्त गॅजेट पब्लीश करपाचें उरलें आनी मागीर ताबडतोब एक वेळार येनाका आमी सीएमाक मिटींग घेतली सीएमाक मिटींग आपले सगळे आनी गॅजेट पब्लीश केली गॅजेट पब्लीश केली केन्ना ह्या वर्साच्या जानेवारीच्या 3 तारखेक पब्लीश केली आनी 16 तारखेक धाडप जाली हांगा समाज कल्याण खात्यार हांगा धाडली अर्जी ऑफिसार तेज्या पयलीं कितें केल्लें 28 डिसेंबराक जे पयलींचे बाकी आनी कितें क्वेरीज काडले तेजी रिप्लाय धाडून दिल्ली 28 डिसेंबराक हे घटने काडपाचें उरलेलें हे 3 जानेवारी काडला 4-5 दिसांनी आनी तेजे उपरांत जाल्यार परत हे नोटिफिकेशन लावन परत धाडप जालें 16 जानेवारी तेमी आतां लास्ट रिप्लाय कितें दिल्या रिजेक्ट केला अशेंतलें ना हें सगळें कन्फ्युजन तेमी 16 जानेवारीची ते नोटिफिकेशन आमी काडून धाडल्या ना ती तांकां मेळ्ळी ना काय तेणी लक्ष केलें ना खबर ना तेमी रिप्लाय दिल्या 28 डिसेंबराची जेणे करून अजूनय नोटिफाय केलो ना पूण ऑलरेडी केला आमी आतां आमी फोनार पळयला बी तेमी रिमायंडर तांकां धाडपा लायला तो रिमायंडर तेमी धाडला आनी सीएमानय बी ते फोनाचेर उलोवप केला आनी आतां सीएमाक आमी थंय वचपाचें आसा आनी ते आरजीआयचे पर्यंत ते क्लियर करपाचें आसा की आमी ऑलरेडी दिला तुमी जे आतां क्वेरी लास्ट काडल्या सेकंड लास्ट रिपोर्टाची काडल्या लास्ट आमी तुमी जे की तुमकां जाय आसता ते आमी ऑलरेडी दिला आमचे रिजेक्ट केलो फक्त क्वेरी पूण एक प्रश्न की सद्या गोंयांत धनगर जो समाज आसा आनी कितले लोक आसा तांकां एसटी दर्जो मेळचो अशें कित्याक लागता पळय धनगरांक न्ही खुनाचो सामको धनगरांची म्हणजे ही हो हक्क न्ही कित्याक घाकू वेदा भितर सुद्दां धनगर हे प्रामुख्यान पयलीं हे आसलें लोकल सामकें ताच्या पयलीं सुद्दां एक सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी हे मागिल्लें की गोवा गव्हर्मेंटान खूब वर्सां पयलीं की तुमकां ट्रायबल एसटी भितर इन्क्लूड करपाक तुमची खंयची कम्युनिटी फीट आसा खंयची जे त्या लेवलाची आसा जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटान एकच कम्युनिटी पयलीं धाडलेली ती धनगर तेजे उपरांत कांय कालांतरान मागीर आनी 3 एड जाल्यो मागीर 4 जाल्यो 4तली मागीर आमी 4ची लढाई जाली होती पूण जी धनगर उरली कित्याक धनगर जे उरला न्ही ते सगळेच लोक जे आतां इनक्लूड जाला पळय 3 समाज तांकां सुद्दां दिसता आमच्या पयलीं तांकां मेळपाक जाय आसलें ते 3 जाणां मेळ्ळा पळय न्हू तांकां सुद्दां तांकां जर कोणा विचारलें तुमी तांकां दिसता की धनगराक पयलीं मेळपाक जाय आनी इवन हांगा खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी खंयचीच एक सिंगल पार्टी हाडची ना की धनगराच्या विरोध आसा अशें बाकीच्या राज्यांनी पळयता महाराष्ट्र आनी खंय काही पॉलिटिकल पार्टी आसता ते हांगा तशें ना सगळ्या म्हणजे समाजाच्या लोकांक सगळे पॉलिटिकल पार्टी सुद्दां दिसता की धनगराचो आनी जालो कित्याक तांचें राहणीमान कशें आहा तेंचे हातूंत भितर न्ही ट्रायबल भितर आसा कितें पळयता पळय न्ही शिक्षणाच्या मळाचेर कशें आहा राहणीमान कशें आहा जमीन कश्यो आसा रावतात कशे धंदो कितें तेजे रिती रिवाज कितें लग्न करपाची पद्दत कितें जे अंतीम संस्कार करपाची पद्दत कितें हे अनेक गजाली जे आसा न्ही ते धनगर तूं बसता सारकें ट्रायबला भितर ताका लागून कितलो समाज कितलो आसा समाज आमचो पॉप्युलेशन 30,000च्या आसपास आनी टोटल आमचे 20-21 आतां 22,000च्या आसपास बाबू जे की ह्या समाजांतल्यान तूं पयलीं आमचो एसटी जालो मागीर आमदार जालो म्हणजे तुमच्या एक समाजा खातीर म्हणजे तूं पयलोच आसतलो की पॉलिटिकलाचेर वयर आयिल्लो पूण म्हाका एक सांग तूं 7 केपें जिखून ह्या फावटी अशें कितें जालें की तुका लोकांनी केपेच्या लोकांनी रिजेक्ट करा कारण केपेच्या लोकांनी म्हणल्यार हांव केपेचो खबर आहा सो तुज्या केपेच्या लोकांचें रिलेशन कशें आशिल्लें आनी कनेक्ट कसो आशिल्लो तो म्हाका खबर आहा ताका लागून तुका हांव प्रश्न विचारता ना आमी समजा तुका विचारला तर तूं एक प्रमुख करता तुका आनी फायंड आवट केलो तुका कळटलें कितें आसा हे
लोकांची भाशेनी लोकांनी हांव बी भुरगीं म्हणल्यार चड हे अपेक्षा लोकांची अपेक्षा जाली ओवर कॉन्फिडन्स चड जालो काही प्रमाणात आनी दुसरी म्हळ्यार कशें जालें न्हू हांव भाजपाक गेलो पुन्हा 1 वर्सा आनी तेन्ना सुरवातेक 6 म्हयने उपरांत रोखडें जालें कोवीड स्टार्ट जालें 22 इलेक्शन मागीर 1-2 वर्सां तितून गेली पयलीं तेजे उपरांत न्ही लोक सगळे बरोबर आसले पूण 2 पळय ओल्ड बीजेपी आनी न्यू बीजेपी हातूंत मिलन सामकें जालें ना मेन कारण ओल्ड बीजेपी म्हळ्यार खंयची ओल्ड बीजेपी म्हळ्यार इतली वर्सां पयलीं सामकी आसली ती ओल्ड बीजेपी इतली वर्सां 25 वर्सां आनी न्यू बीजेपी आसली ती म्हजी बरी गेल्ली म्हजी बरी इतली वर्सां काँग्रेसी आसली पळय ती 90% म्हजी बरी गेल्ली ती त्यांचे भितर मिलन जालो ना कशें कोण तितलो आमचो चडशे मेळप जालो सगळे वर्चुअल चडशे जाले कोविडाक लागून आनी शेवटच्या क्षणाक सुद्दां दोनूय ग्रूप म्हजे भोंवो म्हणजे कशें इतली वर्सां ओपोजीट भोंवो तोय भोंवो ओल्ड बीजेपी आनी न्यू बीजेपी म्हजे वर आतां आसले ते दोनूय ग्रूप एकठांय भोंवो पूण ते मिलन जालें ना म्हणजे कशें जालें सगळेच लोक आसा ओपोजीट कोण ना ओपोजीट कोणाक उमेदवारा आहा ते भुरगींशे आसा सगळे आनी सगळे लिडर पयलीं त्याचे लिडर ह्याचे लिडर सगळे एकठांय जावन भोंवतात विरोधकच ना न्ही म्हणटकीर कितें जाता कितें म्हणटा जे जालें इजी घेतलें जिखलो आनी हो जालो वेळ सो म्हळ्यार कशें हो जालें त्या पद्दतीन जे ग्रासरूट लेवलाक काम करपाक जाय आसलें पयलीं करी पळय न्हू तो ग्रूप त्या आनी काम करी हो ग्रूप ह्या आनी काम करी अशें जालें ना आनी सगळे त्या पद्दतीन जाल्लें आसा नाही ना त्या लिडरांचे ते ल्हान व्हडले ते व्हडलेशे कांय पडोस पडत ना मेजर हे ते बारीक मोठे आसतात तेजे व्हडलेशे कांय न्ही पूण मेजर जे कितें आसा पळय ते हे जाल्लें आसा मेन फॅक्टर पण आता सध्या एक की बाबू केपें काँग्रेसी कडेन जिखून आयलो बीजेपीक गेलो डिफीट जालो आता बाबू अजुनूय राजकारणात आसा असो जावपाक एक प्रश्न बाबू तूं जर आनी तूंच केपेचो आसा आनी कोणाकय विचार खंयच्या म्हणजे कार्यकर्ते विचार कोणाक केपें करायचा तूं हाडून बसयत न्हू किंवा ताका सांगताले सद्या लोक कसो पश्चाताप करता लोक पश्चाताप करपाक लोकांचो टायम लागना लोकांक तेन्नाच पश्चाताप करपाक लागले लोकांचे चिंतल्याच ना अशें रिजल्ट जातलो म्हणून काही लोक म्हाका येवन मागीर सांगपाक लागले आमी सुद्दां म्हणजे म्हजेच कार्यकर्ते आमी सुद्दां घरांतली अर्दीचे 2 तुक मारली 2 त्या टीम मारली कित्याक जिखता न्ही आमी 1-2 बरोबर येता म्हणजे बरोबर सांगता म्हणजे 2 मारली कितें फरक जावपाक की तूं जिखता इजी अशे पद्दतीन हे जाल्लें आसा जेन्ना हार जाली तेन्ना लोक रियलायज जाले सांगता हांव जेन्ना हार जाली हांव फकत 3 दीस घरा उरलो जे लोक येता तांकां जे काम करपाक हांवें 3 दिसां भितर म्हजो मातसो बॅलन्स हालयलो ना कितले तरी लोक येवन रडून गेले पण तांकां ते अक्षरशः हे जाल्लें आसा तेन्ना म्हाका पडली त्या टायमार 11,500 20,000च्या वयर लोक येवन गेले आसताले केपेचे इतले कळ्ळें न्ही म्हणजे हे अशें जालें आमची बॅड लक आनी तुजें वीक म्हणल्यार पयला की कितेंय जावं म्हणजे कितें संकट येवं कितेंय येवं म्हणजे तोंडावेर हांसो केन्नाय कमी जाता आनी हांव 3 दिसां उपरांत जेन्ना भायर सरलो कार्यकर्त्यांची मिटींग घेतली सगळ्यांची बरें 2,000 लोकांची मिटींग घेतली आनी एकच सांगलें तांकां प्लीज त्या मिटिंगान आमी सावयकर आयिल्ले अध्यक्ष पावूंक शकलो ना ताका मिटींग घेतली आनी एकच म्हणलें पळय हार जीत म्हणजे आसता आमी कितें जाला तर जाला चुकी वेळ आसताले की म्हजी चुकी वेळ आसताले अशें दवरया कितें मिसअंडरस्टँडिंग जाली आनी कितें जाली आमी सामकी घे पूण आमी परत कामाक स्टार्ट करपाचें तें घेवन बसप ना आनी हांव 3रे दिसा कोण कामाक घाला तो आजून म्हणजे चालू आसा हांव वगैरे रावलो ना आनी केन्ना म्हाका केन्ना म्हजो हात सुद्दां तुमी घरा कडेन सडनली केन्ना येवन पळयात केन्ना पयलीं दरबार भरत तसो आजून भरता तसोच दरबार तेजे उपरांत पळयात तेजे उपरांत 2 म्हयने पंचायत इलेक्शन जालें पंचायत सुद्दां 6 पंचायत जिखलो पंचायत जिखलो परत सुद्दां आतां लोक कोणा कळटा न्ही आतां हालींचें इलेक्शन जालें पळय हालींचें लोकसभेचें इलेक्शन कशें पळोवपाक जाय पळयत जाल्यार काँग्रेसची वेव आसली लाख काँग्रेसची अशें म्हणल्यार सावथ गोवा लाटच आसली काँग्रेसची सावथ गोव्याक कित्याक तुमी रिकॉर्ड काडून पळयात 20 मतदारसंघा पैकी सावथ गोवाचे 20 मतदारसंघा पैकी 19 मतदारसंघात काँग्रेसची मतां वाडल्या म्हणल्यार असेंब्ली इलेक्शन जर कंपेर करी 2022 असेंब्ली इलेक्शन आतां आनी लोकसभा इलेक्शन जाल्यार प्रत्येक मतदारसंघात काँग्रेसची मतां वाडलात कंपेर टू हे असेंब्ली एकच मतदारसंघात 2,500 देंवली ती म्हजी मतदारसंघ 2,500 देंवली एक सायडीक काँग्रेसचे लाभ दुसरे सायडीक काँग्रेसचो आमदार
तिसरे सायडीन त्या काँग्रेसच्या आमदाराचो फेवरेट कॅन्डिडेट कितें म्हणटा हांव तो ताका म्हयनोर पयलींच घेवन भोंवप शिगम्यानी जात्रा खोला बार्शा किंवा आमचो कॅप्टन एरिया तो आमचो कॅन्डिडेट म्हणून म्हयनोर पयलीं ताका जाय तो कॅन्डिडेट मेळ्ळा ठरलें जालें आजूनी कॅन्डिडेट ताका तो जाय तो म्हयनोर पयलीं प्रचार करीत तोच कॅन्डिडेट मेळ्ळो खूब तो MLA आणि इन्चार्ज साऊथ गोवा सगळं कितें तरी इतले आसून सुद्धा 6,500 लीड आमच्या एका काडटलो म्हणून तो सांगितली 6,500 लीड 6,500 2,500 लीड असली ती तो दवरूं शकना 6,500 सोडून दी जी पडलेली मतां पयली तितली 2,500 कमी केली आणि हेजे वयल्यान कळटा न्ही एक सायडीन काँग्रेसची लाट आसा दुसरे सायडीन काँग्रेसचो आमदार आसा तरी देखून तो आपली पडलेली मतां शाबू दवरपाक शकना म्हणल्यार तुका कळपाक जाय की लोक म्हणजे कशें आहा सो आता ह्या जर तूं लोकसभेच्या पळयलें की बाबू कवळेकर म्हणटा तें फुडलें राजकारण कशें कितें फुडलें राजकारण म्हणजे हांव राजकारणाक पळय आतां सद्या इलेक्टेड मेंबर म्हणून ना खरो बाकीचें कांयच म्हणजे बंद जालें हांव ज्या पक्षाचें जें काम करीत आसा पक्षाचो उपाध्यक्ष म्हणून काम करीत आसा मतदारसंघांत जे हांव पयलीं पासून जे लोक येता घरांतले लोक येयले उपरांत त्या लोकांची जें काम म्हजें जाता त्या प्रमाणे जे त्याला करीत अजून त्याच करीत आसा अजून म्हणजे घराडे सगळ्या दरबार भरता अजून शेनवार आयतारा एक जाल्यार तुमकां कळटा कशें घराडे मिटींग आपल्याक दिसता मिटींग नासता ती लोक मेळपाक येयल्ले आसता म्हणजे जाता त्या प्रमाणे काम करी आसा ते खंयच बंद हें केलां फक्त हांव हावजान ना एसेंब्लीक ना फरक इतलोच आनी एकच कितें जालें बॅड लक म्हळ्यार म्हजें बॅड लक म्हणपाचें लोकांचें बॅड लक आयज खूब वर्सां म्हणजे कारकिर्दी भितर इतली वर्सां काडले 25 वर्सां तो चडांत चड विरोध पक्षाक गेलो आनी रुलिंगा आसलो तो सुद्दां आमदार म्हणून उरलो पयल्याच कोणी चान्स पडलो आतां भाजपा प्रवेश केले उपरांत मुख्यमंत्री जावपाक स्वताचो मंत्रीपद खातीर आनी तातूंतल्यान एक खुबशे कितें जावंक पडलें की बळाचें काम जावं आनी कितें तें ही 5 वर्सां ती आमची गेली तूं म्हणटा तुवें जर कितें आमचे थंय कामां केल्यात हें केल्यात आमदार म्हणटा सद्याक आमदार म्हणटा काय फाटलेली काय जावं ना बाबून काय बरोवंक ना प्रत्येक बारीक बारीक गजाली कडेन ते रिप्लाय दिवची पडटा म्हणून म्हाका ते कोण क्रेडीट घेता घेवन उगी रावता हांव ते उलोवपाक वचना आयज पर्यंत जी 2.5 वर्सां जावन गेली ज्या आतांच्या आमदारान जितली नाल फोडला तितलें काम हांवें पास केल्ली केन्नाय ह्या तुमच्या स्टुडियो भितर तेणे आपलें काम पास केलें घेवन येवपाचें आनी हांव घेवन येता पयलींचे म्हणजे प्रायवेटी लेटर म्हणजे रेकमेंडेशन म्हणजे सँक्शन टेंडर केन्ना जाली कितें जाली हांव घेवन बसता अशेंच तूं दवर तूंच केपें करा तुका बेस्ट म्हणटा तूं ताका घेवन यो तेणे आयज पर्यंत कामां पळय केल्या न्हू ती हांवें सँक्शन करून हाडलेली कामां केल्ली आसा हांवें सँक्शन करून दितली सुरवातीक पळय 2-3 म्हयने तरी खूब रोडाची हॉटमिक्स केली हॉटमिक्साची नाल फोडले आतां 2 वर्सां जालीं नालच फुटना कित्याक आतां नवी काम करपाक पडटली ती सुरवातीक सगळ्यांक कितली व्हडली तेचे आपूण हाडली हाडली जाल्यार आतां खंय म्हणजे जी कसली कामां आज पर्यंत तेणी कामां केल्ली आसा मेजर कामां बारीक बारीक कितें आसता त्याला म्हाका खबर ना मेजर कामां जी आसात तितले हांवें केल्ली कामां तो फक्त नाल फोडपाचें काम करप थंय परत वचप आनी कितें करप पाटी लावप हें लावप तें लावप आतां तूं आतां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक तूं सुद्दां रावंडाक पयलीं वचप म्हाका खबर आहा आतां ते हांवें 2.5 कोटीचे पेवर्स म्हणजे वॉकिंग ट्रॅक घातले तें घातलें तेचे खातीर थंय तेणी कितली पब्लिसिटी घेतली ते घालता आसतना पळय कोण उबो रावलो ते निवळ करतना उबो रावलो ते उजगाडीन दिवपाक उबो रावलो काम कोणी हाडला कामाय हाडला सगळें पूण थंयच बरोबर वचप बरोबर बायक दिवप बरोबर आनी कितें सांगप आनी कितें परिस्थिती घेवप हेंच काम करीना आतां हेच पर काल एक मोरपिल्ला बद्दल एक हें उलोवप जालें हांव पळयता बद्दल कित्याक त्याच्यात मोरपिल्लाक मेन रोड स्ट्रीट लायटी खातीर खांबी घातला आनी खांबी घातला ते आमच्या सरकारान कितें केला पयलीं खंयच्या पंचायतीन जर स्ट्रीट लायट जर बांदली जाल्यार ताका पयशे भरप पडटा डेपोजीट करप काही पंचायतीन ते इन्कम आसता स्ट्रीट लायट घालपाक रस्त्यार लायट आतां ते आमच्या सरकारान कितें केला की स्ट्रीट लायट घालपा खातीर पयशे डेपोजीट करून घेवप ना पंचायतीन डेपोजीट करून घेवप ना पूण त्या पंचायतीन एक प्रपोजल धाडलो खूब कडेन धाडला सगळ्यांक आनी त्या गव्हर्मेंट ताबडतोब ते करता बी ती लायन घातल्या लायनी बद्दल थंय 62 वर्सां 62 वर्सांनी हांगा कितें उजवाड पडलो हो पडलो तो पडलो कसले पब्लिसिटी अशी आनी थंय
जे 8 कोटीचे काम लायटीचे 8 कोटीच्या मोरपिल्ला, फातर्पा, बाळ्ळी आणि बारशा या चारही पंचायती म्हणून सगळ्या सायडीत असले खांबे मदीं घालप, कंडक्टर रिप्लेस करप, ट्रान्सफॉर्मर रिप्लेस करप, हे सगळे करपाचे 8 कोटीचे काम म्हज्या टायमार चालू जाल्ले. गेल्या 2.5 वर्सां ते करून थंय उबी रावप ट्रान्सफॉर्मर कडेन वचप आनी कितें करप. 8 कोटीचे काम कोणी काडलें? 8 कोटीचे काम 8 कोटीचे काम केल्ले तेजो उल्लेख ना. काम हांवें केला, 2 वर्सां पब्लिसिटी घेयत आसा. आतां ते बस स्टॉप आहा, आमचे बस स्टॉप खंयच आसपानात असले बस स्टॉप जे केपें मतदारसंघाक आनी सालिगांव मतदारसंघाक आसा. केपें तालुका आनी सालिगांव ते आरडीएंतल्यान त्या टायमार जे साळगांवकार आसताना आरडीए मिनिस्टर आनी हांव तेन्ना एक्चुअली एलओपी हांवें तेणी आनी हांवें एक म्हळ्यार नॉर्थाक तेजे घेतल्यान आनी सावथाक म्हजी मतदारसंघ मागून घेतले आनी हांव डेप्युटी सीएम जाले उपरांत कंप्लीट केलें. 30 कोटीचें काम आनी खंयचे मतदारसंघात ना त्या फक्त सावथांतले केप्यां आनी नॉर्थांतले सालिगांव. तेतून भितर खूब कामां आसलीं. शाळांचें ब्युटिफिकेशन, स्कुलां जी आसा ती, बस स्टॉप रिस्टिलेचे अशें विविध खुबशे 30 कोटीची कामां. आनी 30 कोटीची कामां फक्त पंचायत एरिया म्युनिसिपालिटी घेवपाक जायना ती आरडीएचे न्ही. ते 30 कोटीची कामां हे सगळे कडेन हो रावन ते बस स्टॉपार फोटो मारले आनी कितें केलें सगळें काम करीत ट्रान्सफॉर्मर हे केले म्हणजे सगळे शाळा रिपेअर जाल्यो आनी कितें जाल्यो. आतां एक कडेन वचून सांगता कितें जालें ही शाळा पयलीं नासली आतां रिपेअर केली. तूं जर सगळे टेंडर घेवन म्हाका केन्ना एक म्हजे केन्ना बसय हांव घेवन येता आनी ते शाळा पयलीं कांय नाशिल्लो आतां आपूण टेंडर काडलो आनी हें केलो म्हणटा. टेंडर कोणी काडलो? खंयचें काम? आतां प्रत्येक गजाल आमी तो वचोन परत एक घेवन बसतले एके फावटी आनी कोणें ताका आव्हान दिल्लें जे तूं हॉटमिक्स हें करता न्ही तूं केला तूं पेपर घेवन बस आनी नाल्यार हांव घेवन बसता म्हणून आमी सगळें बसया थंय आवाजच ना. आतां हे पळय तूं कर एकदां जितले आज तरी 2.5 वर्साचो डेव्हलपमेंट ताचो घेवन बस. 2.5 वर्साचो डेव्हलपमेंट तेणी कितें केला तो आनी ती 2.5 वर्सांनी तेणी कितें कामां केला पळय ती 5 कोणी केल्ली पळय ती हांव घेवन बसता. कळ्ळें? एक बाबू तूं म्हणटा की तुजो केपे कडलो हातून कनेक्ट कमी जावंक ना आनी हें तुका तुजे आमचे लोकसभाचे इलेक्शनाचे तुवें प्रूव केलें. वाकड शकना म्हजो नाते केपेकारा कडेन वेगळे आहा. हांव एकमेव आमदार असो पयलीं जावन गेलो आसतलो की तेचे जो लोक भितर येता पळय घरांत भितर हॉलांतूच न्हू किचना पर्यंतूच न्हू बेडरुमा पर्यंत सुद्दां आमचे बारीक लोक येता. बेडीचेर सुद्दां आमचे म्हणजे लोक बसता. बेडरुमा भायर लोक भायर न्हू भितर सुद्दां बेडीर बसता. बेडीर सुद्दां म्हणजे लोक बसता अजुनूय बसता अक्षरशः येवन लोक म्हाका चेंज करता बाथरूमा वचपा पडटा असली परिस्थिती. कित्याक हे लोक लागीं सावन हांवें तेजेर तो वाचला. हांवें केन्नाच भेदभाव केलो ना. तो एलओपी लिडर ऑपोजिशन हांव डेप्युटी सीएम हें केन्ना हें केलो ना. तसो लोकांक लागींपण दिल्लें आहा. म्हणजे घरांत फ्रीडम कोणूय मनीस बारीक मनीस सुद्दां किचनाक येवन आपल्या मोगाने फ्रीज ओपन करून कितें घेवंक शकता वचून च्या मागून घेवंक शकता. तें आमी हें दिल्लें आहा न्ही. आनी तेका लागून लोकांचो कनेक्ट म्हळ्यार कसो सगळ्यांचीं कामां जाता अशीं ना. हांव म्हणल्यार सगळ्यांचीं कामां जालीं म्हणून पूण म्हणजे जाता तितलीं कामांय केलां पूण लोकां कडेन जेन्ना केन्ना गॅप दवरना व्हड ल्हान अशें केन्ना भेदभाव केलो ना. आनी तेका लागून लोक म्हाका मानता आनी लोक आसता. सो परत बाबू विधानसभेच्या इलेक्शनाक उबो रावतलो. तर लोकांनी ठरवलें उबो रावतलो. रावतो ते रावपाक गेला न्ही रावतो रावता इलेक्शन येयल्या रेडी आनी कितें रावतो म्हणून. बाबूचो एक कित्याक बाबू हांव सारको जेन्ना झेडपी आसतना साकून बाबू ना ताणें पयलीं साकून सो बाबूचो एक सामको गूण म्हणटा तो केन्नाय हार मानप ना हो बाबूचो गूण. म्हणजे इवन हारलो जाल्यार बसून त्या हारांतल्यान फुडें कशें वचप. लोकांचे दुसरो बाबूचो आनी एक गूण म्हणटा तो बाबू म्हणटा अशें बाबू केन्नाय लोकांक कुशीन काडना. बाबू प्लस करता सगळें. हे 7 खेपेक जेन्ना बाबू जिखला ताचें कारण सामकें तेन्ना जायंट्स किलर म्हणून एक तेंपार बाबूची कित्याक ताचें मेन कारण म्हणटा हें प्लस करपाचें. आनी आतां बसून बाबूचें जर पळयलें जाल्यार बाबूचे विरोधक कितले आसतले पूण बाबूचे कोण विरोधक नासतले म्हणल्यार बाबू कोणाकय विरोधक आसतलो पूण बाबूचे कोण विरोधक नासतले. सो अशे तरेची सद्याक बाबूची प्रतिमा आसा. आनीक ताका लागून एक बाबू म्हणटा तशें केपेकारांनी जरी ताका ह्या फावटी ताका डिफीट केलें तरी तागेले जे कनेक्ट आशिल्लो तो दिवंक ना वचूंक ना. सो बाबू म्हणटा तशें परत बाबू आतां
आमचे इलेक्शनाक अशें म्हणा राजकारणाक किंवा समाजकारणाक अजुनूय सक्रीय आसा आनी बाबूच्या त्या तुज्या हातूंतल्यान दिसता. सो बाबू ह्या ताजेर आमी चर्चा थांबयतात आनीक त्यात एकच हें की तूं म्हणटा तशें की 25 वर्सां म्हणजे धनगराक जो तांचो स्टेटस मेळना तो मेळूं अशें मागता. कारण खंयचोय समाज जर फाटीं उरलो जाल्यार तो एक लेवलाचेर येवपाक येता. ताका ती जगीक ताका घटनेन जे अधिकार ते मेळपाक जाय आनी ते धनगराक मेळचे अशी सगळ्याक तूं म्हणजे सगळ्याचीच इच्छा आसा. सो तीच हांगा हेच्यात तुवें मेन म्हणजे तुका हांगा आपयलो कारण थोड्या भितर ते न्यूज येवन मातशी हें जालें की कन्फ्युजन जालें कितें जालें. सो कन्फ्युजन हें तुवें जरी पेपराचेर दिलें तरी आसतना हे लोकांक आमच्या टिव्हीच्या माध्यमांतल्यान कळचें ज्या खातीर तुका आपयता. तूं येवन आमची सगळी जे आमचे शंका आशिल्ली ताजी सारकी उत्तर दिली. ताका लागून तुका देव बरें करूं आनी आमचे जे सगळे पळोवपी आसात तांकांय देव बरें करूं. गोंयकार आवाज